Amen. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. सोम्याचे जेजू, आजच्या दिसा आम्ही सगळीं तुझ्या नावान एकठांय जाल्यान पूण तुका आमी आर्गां दिनवासनी आनी वाक्कांनी दिवंक आमकां तुवें सोबार बेसांवांनी आनी आशिर्वादान बोल्यांत म्हूण दिनवासनी दिता आनी आमच्या जिवितांत जायतीं विस्मितां घडल्यान ह्या विस्मितांचो उगडास करून आमी बापा तुका दिनवासतात. मोगाला बापा, तुवें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमकां सासणेक जिवीत मेळोवंक तुका आमी आर्गां दिता. सर्वेस्पर तूं आमकां जिविताची वाट दाखयताय. तुज्या मुखार आमकां मेळटा आनंदाची बोडती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आर्गां तुका जेजू, तूंच आमचो रोसणार, सोडवणदार, आमचो इश्ट तूंच. सर्वेस्पर तूं कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. Lord, as we hear your word through our brother Winston, Lord, we thank you for your word, which is alive and active and powerful. We thank you, Lord, that you filled him with your wisdom. We thank you, Lord. We make this prayer in the precious, mighty name of our Lord Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Florencio, you ready for the Corona prayer, Baba? Otherwise, testimony hai to share Korea. Okay, Baba Alicia. Yes, sister. Okay, nicely, slowly say. Okay, right? Nicely let that Satan get out. All right. Corona virus नाकारतेले मागणे. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. दोनिया तुवें मुळ्ळाय आमच्यान त्या दोंगराक सांगू येता. उठ आनी दोरयान पड. जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता. त्या जोराक, त्या खोखलेक शिरापता. सगळ्या लक्षणाक शिरापता. आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या आंजिराच्या झाडाक शिरापलें आनी तें मरून गेलें, तेच भाशेन बाबातान जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता. हें देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतलें भायर घालता. वच आनी दोरयान पड, जो देवान तुका रोचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना. हांव दुबाव दवरिनासतना पूण काळजांत तावन सोत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें. तर ही जावन आसा म्हज्या बाबाताची गान्नी. जेजूच्या नांवान हो व्हायरस, ही लक्षणां, कुणा, ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांत एकदम बरे तरेन वावर कोता जेजूच्या जिविता वरवीं. म्हजी आख्खी कूड आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां. मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. मरणा हांव तुका नाकारता, शिरापता जेजूच्या नांवान आनी पूर्ण पेकोवणी हांव मानून घेता आनी स्विकारता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन आनी आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Jesus. येवकार आनी एक पावटी सगळ्यांक मोगाच्या भावांक आनी भयणांक. So, आतां आमकां थोडी टेस्टिमनी आहा. गेल ते पाटी भावान मागणी केले आनी तें देवान कोणाक बेसांव घाले. आमगे बाय फातिमा हुंय हा बाबा. सिस्टर. आहा मरे बाबा टेस्टिमनी. ओय. Okay, go ahead, Baba. हांव
हांव फातिमा मुगे गोवा डेन्सिला कितें जालें लास्ट जानेवारी फर्स्ट विकां तो कॉन्ट्रॅक्ट काबार कोन्न घारा येयलोलो तेजे उपरांत मागीर कोरोना जालें पेंडेमीक जालें आनी मागीर तेका कॉल बी कांय येवना मागीर सप्टेंबरान तेका फर्स्ट टायम कॉल येयली बट तेन्ना वॅक्सीन बी कांय आसना न्हू म्हणून ते कॉल आमी रिफ्यूज केल्ले तेका जॉयन जावपाक मागीर तेजे उपरांत कितू म्हयने जाले कांय कॉलू ना कांय ना आनी आतां तेंगेली पोत्तून बोट स्टार्ट जाले म्हणल्यार तेजे बारबो भुरगीं आहलो तेंकां सगळ्यांक कॉल येयली चडशे ते फोन कोन्न मेसेज कोन्न सांगताले आपल्या येयला म्हणल्यार आमकां डेन्सिला मागीर गोवा येवंकू ना सो आमी जाय तेश कोन्न निराशी जाली जाय तेश जाली लास्ट वेन्सडे ब्रदर विन्संटान प्रे केलोले ते आमी क्लेम केले म्हणजे आमकांय कॉल येयले आनी तेकाय वचपा जाल म्हण आनी 2-3 दिसान म्हणल्यार रोखडी मेल येयली की तेका जॉयनींग डेट बी सगली कॉन्ट्रॅक्ट डिटेल्स बी सगली तेका घालून तेका मेल कोन्न धाडल्या आनी आतां तेणी मेडिकलूय केला आनी आतां तो रावता जॉयन जावपाक ऑगस्ट एका फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्टान तेका डेट येयल्या जॉयन जावपाक सो आय थँक गॉड आय प्रेज जीजस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आनी देवा आर्गां देवा मोहिमा Argan Jesu, Moima Jesu. Thank you, Jesus. Praise you, Thank Jesus. you, Jesus. Argan Jesu tuka, moima Thank you, Jesu Holy tuka, Spirit. din wasni Thank you, Jesu Lord. tuka. आमचो आनी भाव कोण कितें आहा? दादा आमचो भाव की हा ओचोय हा तेंको न्हू हा तो. ओके प्रेज गॉड तो भाव आतां खूंय वचना ब्रदर तो भाव आतां जेजू चिकटून हा आता येना आता भिजसला नावला आणि आता बसला भायर सरलो तो मेडिकला गेलोलो कांदोर प्रेज गेल्लो. गॉड प्रेज गॉड Argan Jesu. आनी कोण आहा दिसता रेश्मा बाबा Good evening. Good Good evening. evening, praise Jesus. Praise Jesus. प्रेज जीसस It's small testimony, Moji. Today what happened? Okay, today what happened? Like morning I sokhane outle and maka I didn't even cook. John adun nice. And mak zait kam podi. And morning kisale maka call ile konale, and I was ministering to that person. Okay, in a small way. Call ile, so means I started sharing the word of God to her. And magi ani ek call il maka ani magi kisale ani ek call ile and maka potun bai sorpa pade. So tege ten kam kele whatever help I could give for them. So I gave that help and I came. Potun paut mara mak ani ke call ile. It just said I was sharing with that another sister. Okay. So I said today, I said, God, I said, today I didn't cook. So what will happen now? But I said, no. You said, seek first your kingdom. Means Matthew 6:33. Just mono aaj. Matthew 6:33. Seek first your kingdom and his righteousness, and all these things will be found. Amen. 4 o'clock, and there was no food in the house. Like not to eat. And I'm like I get drawer open kele. I said, God, you help me. I said, what? That moment, one of my neighbor called me, please come fast, and I don't get anything. And then what happened? I said, no, I just thought about you, take the food and go, and she made a special something for me, today itself, Wow. I said, please God, I said, just I didn't have time, but I was just working for the kingdom of God, whatever things, I Praise God. Praise God. You know, we were messaging Thank each you, other, Jesus. Reshma and me. Thank you, You know, Jesus.
And Reshma said, listen, what happened today? I didn't even cook. And I thought, wow, that's a testimony. I said, Reshma, welcome to God's kingdom. This Thank you, is how it Jesus. works. Praise Wow. God. Praise Praise God. Wonderful. Ani, Reshma, Matthew eko testimony? 6:33. I thought you had the Okay. other one. Yeah, another thing what happened is, last week, okay, my money got debited from the ATM. म्हणजे पयशे ATM डेबिट जाले. म्हळ्यार पयशे म्हाका मेळो नाय. ओके. सो कितें जालें आनी टायम आउट जालो, सेशन टायम आउट जालो. म्हाका दिसलें पयशे नाय म्हूण थिंगा आनी हांव भायर सरलें ATM. आनी I didn't get any message also on my mobile. And this is a big amount, okay. पयशे येवं नाय आनी म्हाका खबर ना डेबिट जालो म्हूण. म्हाका मेसेज येवं ना, SMS कांय येवं ना. And मागीर कितें जालें, and normally I don't open that account, like, to check on the net. So what happened, suddenly that day, same night, basic thought येयली, सोय मुगे अकाउंटाचेर, like, today, like, I just see the balance म्हूण. I was check करपाक गेल्यार money debited, and I was surprised, like, what happened, like, how come, like, I didn't get money, I didn't get SMS, and there's no intimation. Kids like, and that was on Friday. And then I said, okay, I'll call the call center, but number was not going through at all. So I said, okay, I waited. Then Monday I went, and I went to the bank. Okay, bank I said, I just use the scripture. The Spirit of the Lord is upon me. And the Spirit of the Lord is upon the people who are working for the bank, and all the people, I said, and who's going to meet me right now, I said, and the favor of God is upon me, because I don't have anything. मुको काय ना तेंक सांगपाक, ओके, म्हाका हें जाला, पयशे मुका मेळनाय, पूण मुगे पयशे डेबिट जाले म्हूण, because बँकाक गेले ते म्हाका प्रूफ मागतले. So I Yes. said, now I said, what proof I'm going to give to them? I said, I don't have any proof, I said, to show them that money मुगे अकाउंटाचे डेबिट दाखयते, पूण म्हाका पयशे मेळनाय म्हूण. I said, I just went, I spoke to that person, like, the concerned person. So म्हाका म्हणूंक लागलो, Rishma, what do you do? Okay, I cannot do anything right now, but application give the application to me. I said, okay. I just wrote the application. Okay, I just wrote the application and I gave it to him. And to mak sangota, see, I cannot guarantee you, Reshma, but it will take 1 month. It will take. Oh my goodness. This was his words. Okay, I said, what? I said, I told my husband, I said, this is what happened. He's laughing at me because he's saying maybe that next person got the money, okay, Mhm. from the ATM. And I said, no. I said, my God is never. I said, he will never do this for me. I said, Yes. and so I gave that application and I came. Now this was on Monday, and he said 1 month now. So today what happened now, when I went to give that food, bring the food from my neighbor, she asked me, what happened, Rishma? I said, no, I was just calling those call center also, and then I got calls also. So I got, and then, one question she asked me, Rishma, do you have faith that you will receive that money? See, yes, I have the faith. I said that I will receive, and the money is in my account. I said, these are the words I used to. I mean, Praise spoke, God. and I came. Okay. I said, I have faith. I said, my money has been received. I said, in my account, and I came from there. And somehow I got again busy. And evening, I said, let me check. I said, now this call center also, I'm trying to call them just to reconfirm whether my request has been received. Okay. Phone was na phone, don't 3 part phone kelo. Then I said, set or like, and I took my mobile again and I said, I'll check get statement, like, I went that net banking. Praise God, the money I received it in my Praise account God. without any effort. Praise I said, God. glory, Thank you, Hallelujah. God, Jesus. Yes. praise God. Thank you, Jesus. so Thank you. amazing. So Yes. amazing it was, So because without my amazing. effort, like, everything has been solved, like, and praise Reshma, God. माका एक question हा बाबा. तू सांग. आता चोय, यो simple नी testimony. These testimonies are एकदम special आणि एकदम मोलादिक. कळले? So आता you are new in the word, right? तू सामकी नोई Yes. आता. कळले? Yes. यें तर तू कादां पयली जालोले, तू कित जातासलोले? हांव सारकें पयलीं सदांच my tears start जातालीं. And second thing, I would have been worried my husband. Like, Yes. what happened? Kids जातोले, पयशे येतोले, पयशे खूंय वयतोले, kids जातोले. Like, this was my, like, I would have been, like, torturing him every Yes. moment, I can say. Yes. आणि And सारकें
नीर पासून पडना दिस म्हाका. Yes. That was a Right. big worry and fear. yeah. दुसरें तू फोन करपा लागोले आनी फोन करता आसतना तुका जेवण तू कुकडास पासून आपण रांदलो ना म्हूण तू जाणो कळ्ळें होय, पूण तू देवागे उतर उलयता 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 तू एंग्रोस जालें त्या उतरान आनी उलयत होय. रावलें कळ्ळें सारकें. जाल्यार तूं बिफोर कमिंग इन टू द वर्ड तू हें कोत्ता आसलोलें तो टायम दुसऱ्याको स्पेंड ना कोत्ता ना 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 सिस्टर हांव पयलीं मुगे रांदपाक चिंतालें. वय सो हे फातिमा पासून फातिमा दिस क्वेश्चन Yeah. तुका सो हय, तू सांग. तर वर्डान आसलोलें आज तुगे गो घार आसल्यार जायतो तेंप जालो जायतें जालो, हय, हय, सारकें. आनी हय. तुका वारी जाता आसलोली ती वारी तुका आतां जाली तुवें ना. रिसंटली उतर शिकपा लागोला न्ही हय, ट्रू सारकें. तुका हय. तुका पयलीं जाता ते भाशेन वारी जाली ओ ना तूं ना काम आमी रावलें हय हांव काम रावलें म्हळ्यार एट द सेम टायम देर वॉज लायक लिटल हें जातालें आमच्या सोगल्यां येयलां आमी उतोवकाय मुगे घोव म्हणटालो ना आमकां येतोलें मेळटोलें मातशें Yeah. ट्रस्ट कोरया देवाचेर विस्वास दवरया म्हूण आमी तें मानून गेले आनी वी वर लायक लिटल बीट काम बट आय वॉज लायक एट द बॅक ऑफ माय मायंड आय हॅड दॅट लिटल डाउट लायक but Yeah. still like God like just blessed us and Yeah. we were so happy when we saw Yeah. the mail like oh my God we were so happy really Praise thank God God. thank you हांव Jesus कितें thank you सांगपा for सोदितां everything You हय know, Fatima, हांव कितें सांगपा सोदितां सोगल्यांक दिस इज नॉट हय ओन्ली फॉर तुका आनी रेशमाक न्ही हय सोगल्यांक ना सांगपा सोदितां आमी येताय सोगलीं मिटिंगेक न्ही हे मिटिंगे म्हूण येताय पूण ही हय मिटींग म्हणल्यार कितें भाव आमगेलो सामको मोडून तोडून हय स्प्लीट उदय करून अवतरती देवागे उतर ब्रेक कोत्ता जाल्यार कोत्ता. आमगेली इंट्रस्ट आसपा जाय तें देवागे उतर आमी मानून घेवपा आनी ग्रास म्हणजे आपणावपाक हय हय आपणावपाक दॅट्स द वर्ड हय या आपणावपाक आनी घार वचून तें कितें शिकिलां आमी आज कितें वाचिलां तें चोवपाक हय कित्याक हांव आज सगळे मेसेज कोत्ता ओपनिंग प्रे कोत्ता क्लोजींग प्रे कोत्ता ना मुको जायना दॅट इज नॉट द वर्ड कित्याक जायना कित्याक तुगेलो तो पवित्र आत्मा तुजे भितर आहा बाबा तो उलोवपा सोदिता तुज्या नांवान तुका जायना कित्याक म्हणटा तो भितर आहा न्ही तुज्या तो तुका उलोवपा सोदीत जाल्यार मागीर तुवें कितें करपाचें देखून ही रेशमा आनी फातिमा आतां एग्जाम्पल आमकां सगल्यांक देव हे भाशेन आमकां उलयता आनी हे धाकलेशे जोम्यांनी देव सांगपा सोदिता आमकां तूं भिनाका हांवें तुका उतर दिलें न्ही हांव राखतां हांव सगळें तुगे प्रॉब्लम हँडल कोत्तां तूं फकत मुगे उतर शीक आनी तुका हांव सगळें तुका जाय तें हांव दितां सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड पयलें तूं सर्गींचें राज पळय आनी सगळें तुका मागीर फाटल्यान हांव दितां म्हूण देव सांगपा सोदिता तें हांव सांगपा सोदितां सिंपल उतरांनी कळ्ळें सो ते भाशेन मिटिंगी आयलीं घार गेलीं परतून वेनसडे जालो मागीर फ्रायडे जालो ना 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 इट डजंट वर्क लायक दॅट आमी इल्लोसो एफर्ट करपा जाय 5 मिनट पासून जाल्यार जाता तें उतर आज भावान कितें शिकयलां सो या परतून तें देवागे उतर शिकया आनी ते भाशेन फेथ बिल्ड जाता आतां रेशमा मातशें मुखार पावलां फातिमा शिकोत थिंगा आहा उतर फातिमा तर ते इल्लेशे पासून उतर नासलोलें ताका दुबाव सुबेज जाता आसलोलो जावपा नासलो हय सारकें हय जाता जातालो आसलोली आनी दोगांचे मदें टीव जाता आसलोलें सो तुका तो इल्लोसो ते उतर आसून देवान तुका धीर दिलो देवान तुका आमेन आदार दिलो आनी घोडटाय दिली ना हय सो या ते भाशेन बरें भावा ओवर टू यू Praise God. Thank you, Jesus. Jesu Karna. येसू आमच्या आमच्या भयणी रेशमान आणि आमच्या भयणीन वो जो फातिमान जो टेस्टिमनी दिली जी गवायकी दिली ताजेर आमकां एक कळटा कितें कळटा की देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी God is always faithful to his word. होय की ना आता म्हजी सिस्टर मारिया कितें म्हणटाली हाका आमच्या भयणीक रेशमाक कितें म्हणटाली की जेन्ना आमकां कोण सांगता अरे बाबा तूं एक प्रेयर कर मातशें तुजी गोवायकी दी
आमकां कितें दिसता? खरेंच सांगात कितें दिसता आमकां? कोण सांगीत जाल्यार बाबा तूं मातशें एक प्रेयर कर, गोवायकी दी, कितें जाता आमकां? मातशें कितें जाता? लॉस दिसता. कितें जाता? कितें जाता? टेल मी. आडकोड जाता. आळकोडूच जाता ओ लॉस दिसता? लॉस दिसता. लॉस दिसता. Lord's the stuff. वय वय. आनी आमी कितें म्हणीत जाले आनी दुसरो लोक कितें म्हणटलो आमचे, आरे ताणें कितें मागणें केलें? आमच्या मनान असल्यो वस्तू चलता, वय की ना? Wait. सत्य न्ही तें. आतां समजा आमी ऑनलायन आहा, आमी सगळीं ऑनलायन आहा, कोण आमकां दिसना, आमच्यान फोटो घाल, आमचो पिक्चर घालना आसतना आमच्यान फाटल्यान कितें उलोवंक जाता, आमच्यान बरोवंक जाता, पूण तरी आमी मातशी शाय जाता, आमकां मातशी आडकोड जाता ते देवाचें उतर आमी ते प्रेयर करपाक, ते मागणें करपाक, आमची गोवायकी दिवपाक. जाणा कित्याक जाता तें? कित्याक जाता तें जाणात तुमी? पळय म्हज्या हातान म्हजे कडेन एक पेन्सिल आहा, तुमकां दिसता? पेन्सिल दिसता? होय. पेन्सिल दिसता. आयकात बरे भाशेन. ह्या पेन्सिलाक 2 सायडी आहात. हो एक सायड आहा आनी हो एक सायड आहा. What do you call pride in English? आमच्या भाशेन प्राइड कितें म्हणटात? गौर. आतां आयकात बरे भाशेन. गोरबाय. गौरबाय. वय सारकें. आतां समजा हे जे म्हजे कडेन पेन्सिल आहा, हे सायडीक पळयत जाल्यार हांव सदांच म्हजेंच व्हडपण सांगता. अरे म्हजे कडेन खूब पयशे आहा, म्हजे कडेन गाडी आहा, हांव आतां हाका जाणो, मिनिस्टराक जाणो, हें जाणो, हें आनी कितें बिश्टें, मातसो व्हडलो इन्फ्लुएन्शियल मनीस. त्या मनशाक कितें म्हणटात? गौर म्हणटात, वय की ना? तो आपल्याचेंच व्हडपण सांगता. कित्याक सांगता? कित्याक ही इज व्हेरी सेल्फ कॉन्शियस, ही इज व्हेरी सेल्फ सेंटर्ड, म्हणजे ताचेच सगळें चलता, वय की ना? आतां हे सायडीन तो असलो मनीस तो. आतां आमी ह्या सायडीक या. दुसऱ्या सायडीक असलो मनीस आहा जो म्हणटा म्हाका लॉस दिसता, म्हाका नाका, आय एम फिलिंग व्हेरी शाय, हांव कोणाचें पडोवना, लोक कितें म्हणटलो म्हाका. ह्या मनशाक कितें म्हणटात? ह्या मनशाक कितें म्हणटात? ह्या मनशाक आमी प्राऊड म्हणटात, गौर म्हणटात. ह्या मनशाक कितें म्हणटा आमी? आपलेपण. ह्या मनशाकूय गौर म्हणटा हांव. जेन्ना शाय आसता मनीस, जेन्ना कोण मनीस आपलो, जाणे कित्याक प्राऊड तो, कित्याक गौर मनीस तो? कित्याक ताका आपलेचेच पडलां. घमंड. I think we can understand घमंडी. Not selfish. He is always self-conscious. वो मनीस आपणाचेच सांगता सगळ्यांक. वो मनीस कांय म्हणिना, ताका पडला लोक कितें म्हणटलो. Both these people are very self-conscious. म्हणजे ताका ताचेच पडला. हाका दाखोवंक जाय की आपूण व्हडलो मनीस म्हणून, हाका दाखोवंक जाय की हाका लॉस दिसता, म्हणजे ताका ताचेच पडला. समजतात तुमी? जेन्ना म्हाका लॉस दिसता, करूंक नाका, म्हाका मागणें करूंक नाका, म्हाका म्हजी गोवायकी दिवं नाका, असल्या मनशाक आनी ह्या मनशाक देव एकूच मानता. कित्याक? ताका ताचेच पडलां. तो सदांच आपलेंच चिंता. आनी जो मनीस आपलेंच चिंता, हो मनीस दाखोवंक सोदता सगळ्यांक की तो व्हडलो मनीस म्हणून. तो सगळ्यांक दाखोवंक सोदता की ताचे कडेन व्हडलें इन्फ्लुएन्स आहा, पयशे आहा, तो मिनिस्टराक जाणो, ताच्यो गाडयो आहा, पयशे आहा, हें सगळें आहा. तो हो मनीस, तो आपुणूच सांगता. हो मनीस कांय म्हणिना, तो एकदम लॉस दिसता ताका. तो सदांच चिंता, अरे लोक म्हजे कितें म्हणटलो, लोक कितें समजतलो, लोक म्हजी फकाणां करतलो. तो आपणाचेंच चिंतता. आनी देवा मुखार हो मनीस आनी हो मनीस एकूच जाता देवाच्या फुड्यान. आयकतात तुमी? Yes, brother. And this particular happiness is all about self. कित्याक हांव सदांच चिंता, म्हजें चिंता, लोक कितें म्हणटलो, लोक म्हजें कितें चिंतलो, लोक म्हजें कितलें व्हडपण दाखयतलो. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां मोदें येवपाक. मोदें येवपाचें म्हणजे कितें? आमचें नाय, ताचें न्हय,
आम्ही फकत देवाचे सांगपाचे. कोण आणि We need to only glorify God. आणि आमकां लॉजूय दिसता जाल्यार पूण आम्ही केअर करना कोण आमचे कितें म्हणटा. म्हाका फकत जाय महिमा दिवंक जेजूक. म्हाका फकत महिमा जाय दिवंक देवान कितें म्हज्या जिवितान केलां तें. जेन्ना हांव महिमा जेजूक दिता, जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता, जेन्ना हांव कितें उलयता, हांव फकत जेजूक महिमा दिता की ताणें कितें म्हज्या जिवितान केलां. तेन्नाच की हें देवाक खरेंच मानता तसलें आमी करता. कित्याक आमी जें उलयता, जें आमी कोन्यो करता, फकत जेजूक वाखाणणी दिवपाक, जेजूक महिमा दिवपाक आमी आमचें तोंड उक्तें करता. आयकतात तुमी? Amen. होय brother. Amen. देखून भाव Amen. भयणीनो, तुमकां आयज लॉस दिसता जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्या कडेन जेजू कडेन वसात. जेजू म्हणा, जेजू हांव सदांच उलोवंक सोदिना. म्हाका दिसता लोकांची भिरांत दिसता, लोक कितें म्हणटलो आनी हांव थंयसर उंदीर कहो भितर बसता. लोक उलयता आनी हांव थंयसर फकत हांसता. म्हज्या मनान म्हणटा हो आनी कितें रे, हो आनी कितें. फकत हांव म्हजेंच चिंतता. जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता तेन्ना हांव कितें उलयता. हांव देवाक महिमा दिता, हांव दुसऱ्यांच्यो खबरो सांगता, हांव म्हजें व्हडपण सांगता, हांव फकत हांव जेजूक महिमा आनी वाखाणणी दिता. जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करता, कितें करता फकत जेजूक महिमा आनी वाखाणणी दिवपाक, तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आमकां ती घोटाय दिता आनी आमकां जेजूक वाखाणणी, आर्गां, ताचें नांव वयर करपाक आमकां तो आदार दिता. हाव अबाउट दॅट? Amen. 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 म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना म्हजी भयण रेशमा, म्हजी भयण फातिमा आनी तुमी दुसरी जी आतां तुमकां तुमी देवाचें सगळें बरें पळयलां. जेन्ना तुमी देव आमकां कितेंय कोत्ता. आयज आमकां एक नवो दीस मेवला, वय की ना? कितलो लोक आयज उठोंक ना, आयज सकाळीं उठोंक ना, न्हिदेनूच भायर पडला. आमी नको फाल्यां कितें जातलें तें. पूण आयचो दीस देवान आमकां दिला आनी आमी जें ताणें आमकां आमच्या जिवितान केलां. ताणें आतां आमची भयण रेशमा म्हणटाली, आयज तिणें रांदूंक ना, कांयच करूंक ना, पूण तिणें फकत देवाचें काम केलें. तिणें फकत दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिलें. आनी जेन्ना तेणें देवाचें काम केलें, देवान तिका तें जेवण दिलें. कोण आयलो तिच्या जिवितान तिका जेवण दिलें, वय की ना? आनी तेच भाशेन Wait. जेन्ना आमी सदां जें कोत्ता आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक, ताका महिमा दिवपाक, तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां ह्या जाग्यार व्हरता आनी आमकां सगळें देवाचें, सगळें बरें जें देवाचें जेजून घडोवन हाडलां. जेन्ना ताणें म्हणलें सगळें सोंपाल्लें खुर्सार, तें आमकां आमच्या जिवितान फावो जाता. Amen. आयज हांवें तुमकां फकत हें सांगलां कित्याक ही शिकवण म्हजी आयज मी हाचे वयर म्हजी शिकवण फकत दुसरी आहली. हांव आतां ती कॉमेंट्स करपाक हांव तुमकां उलोवंक सोदतां. आयज आमी एफेसकारांक दुसरो विस्वोर हो आमी पळोवया. तर आमी कॉमेंट्स करच्या पयलीं कोण मागणें करूंक पावता आमचे पासत? मागणें करता? कोण मागणें करता आतां? पळोवया आतां. केला मरे ब्रदर. केलां? जॅनेटान केला मरे ब्रदर. बरें केलां. आनीक करपाची गरज ना, वय की ना? ओके. ओके, नो प्रॉब्लेम. बरें, आमी आयज एफेसकारांचो दुसरो विस्वोर 1 ते 8 पर्यंत शिकोया. कोण स्क्रीन शेअरिंग करपाक पावता? हांव करूं? Yes, brother, I'll do. Yeah. Okay. No, she's Efeskar- not doing the sharing, brother. Baba Florencio kottare. मुजल घालून doing the जाता. reading. मुजल घालून जाता. Yeah. I'll do the reading. I can put that. Okay, no problem. I will put the screen sharing. Okay. Okay, why is this now? I wanted to teach something else. Okay, Baba, it's okay. Okay. बरें. सिस्टर, तूं वाचताय जाल्यार वाच आतां.
येस. तुमचे अपराधाक आणि पातकाक लागून तुम्ही मेल्यांत तेन्ना तुम्ही या संसाराची वाईट चाली प्रमाणे चलताल्यात. ओके ओके आयज कितें वाऱ्यार- म्हणटा देवाचे ओके देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमच्या अपराधान आनी पातकान लागून तुम्ही मेलेल्यांत तुम्ही मेल्यांत मेल्यांत. मेल्यांत हाचो अर्थ कितें व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दिस Because of your guilt and your sins, you have died. आमच्या पातका लागून आमी मेलेली आसली हे पातक जे सांत पावलो एरेस्कारांक बरयता हे आमी केन्ना मेलेली आसली केन्ना मेलेली आसली आमी जेन्ना आमकां देवाची उतराची ओळख ना जावं पडटा. जेन्ना आमी जल्मल्या मटर्निटी वॉर्डान जेन्ना आमी जल्मून येता ह्या संवसारान तेन्ना आमी आमच्या अपराधान आनी पातकान आमी मेलेली ह्या संवसारान येता. आयकात बरे भाशेन आमी सजमतां कितें की जेन्ना मनीस मोत्ता आमी कितले फाटी कोविड आयला म्हणून कितलो लोक मेला हजारांनी मेला लाखांनी मेला लोक वय की ना होय. पण भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा की जेन्ना आमचो जल्म जालो ह्या संवसारान जेन्ना आमचो जल्म जालो ह्या संवसारान आमी अपराधान आनी पातकान आमी मेलेली ह्या संवसारान येयल्ली सगळीं आमी कोणूय जावं सांत जावं पाप साहेब जावं पाद्री जावं कोणूय जावं जेन्ना आमी जल्म घेतला तेन्ना आमी ह्या संवसारान मेलेलीन ह्या संवसारान येयल्या. आता सगळो लोक म्हणटलो अरे बाबा ब्रदर कितें शिकयता आमी मेलेलीन आनी आमी कित्याक रडटाली कित्याक आमकां माय आमचे दूध मायचें दूध दिलें आमी व्हडली जाली आनी हो भाव ब्रदर म्हणटा आमी मेलेलीन आयली हाचो अर्थ कितें कोण सांगूंक पावता म्हाका कित्याक आमची एक शिकवण जाली 2 बुधवार पयलीं हांवें तुमकां एक शिकवण दिली कोण म्हाका सांगूंक पावता की आमी जेन्ना ह्या संवसारान येयल्ली तेन्ना आमी मेलेलीन येयल्ली म्हणून कोण म्हाका सांगूंक पावता आमी आदामाच्या पातकांत आसल्या. वय व्हेरी गुड कितें घडलें सिस्टर आदामाच्या पातका वरवीं आमी कितें जालें जल्मली. वय आदामाच्या पातका वरवीं आमी जल्मली तर कितें जालें बरें सांगलें व्हेरी गुड स्टार्ट आदामाच्या पातका वरवीं आमी जल्मली तर कितें घडलें जेन्ना आमी बावतिस्म घेता तेन्ना आमचें आदामाचें पातक मोडोन वेता आनी देवाचें सैम आमच्या हां ब्रदर जो कितें म्हणटाय तूं स्पिरिच्युअल डेथ जालें आत्मीक मरण आमचे because of the disobedience of Adam. आमचे आत्मीक मरण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमी जेन्ना ह्या संवसारान येता आमचे आत्मीक मरण जालेलें आसा कित्याक आदामान तें पातक केल्लें खूब वर्सां पयलीं म्हणटच आदामा उपरांत जो लोक ह्या संवसारान येता ते आदामाच्या पातका वरवीं जल्म घेता आनी आतां आमी आत्मीक आमचे म्हणजे स्पिरिच्युअली आमी मेलेलीं आसता आयकतात आमी ह्या संवसारान मेलेली म्हणजे आमच्या आत्म्यान आमी मेलेली ह्या संवसारान येता तर आमी केन्ना आमी नुई रोसना केन्ना जाता आमच्या बावतिस्मांत ब्रदर By believing in the Jesus. We accept by Jesus. believing in Jesus, word of as our God. Lord Believe. and Savior. बरें हें वाचात पळया सिस्टर वाच म्हाका पळया प्लीज
चेंज जालां ब्रदर तें कितें कितें तुमच्या अपराधान आनी पातकान पासत तुमी मेल्यात राव 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 तेन्ना तुमी Wrong one. म्हणटोच राव 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 God. वाचूंक येता ना ना brother. मेवना मेळना तुका येना आता आयलें, मेवलें आयलें. मेवलें ओके ये बा म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसत तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें हा सगळेंच नवें खी जालें देवाचें उतर दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:20-17 बोर्ड म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें हांव तुमकां भाव भयणीनो विचारूंक सोदतां आमी सगळीं म्हणटा जेन्ना आमी बातीज घेता तेन्ना आमी नवी रचना जाता होय की ना होय. होय सगळींची बातीज घेतात ती नवी रचना जातात ना 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 तर केन्ना आमी नवी रचना जाता केन्ना हांव जेजूक तेन्ना म्हजो जेजूक सोमी आमी आनी सर्वे दोनी सोमी कोत्ता आनी तेन्ना सोमी दोन्ही कोत्ता तेन्ना जेन्ना From आमी बिलिव्हिंग जेन्ना बिलिव्हिंग आमी सोत मानता जेजूक आमचो सोमी दोनी आमचो दोनी. सोमोंदार म्हूण मानून घेता एका ल्हान भुरग्याक जे भुरगें ल्हान आसा जे जल्मला एका मटर्निटी वॉर्डान त्या भुरग्याक कितें सजमता की जेजू मेलो म्हणून की जेजू खुर्सार मेलो ताणें आमचे पासून रोगत वारोयलें कोणाक सजमता त्या भुरग्याक सजमता ना ना एका 5 वर्सांच्या भुरग्याक सजमता ना ना आयकात बरे भाशेन आयकात भाव भयणीनो जेन्ना एका ल्हान भुरगें आसा समजा एक ल्हान भुरगें आसा सदांच मस्ती करता सगळे हांगा धांवता थंय धांवता पांय माय म्हणटा अरे बाबा धांव नाका गडबड करिनाका भुरगें अजूनय सगळे त्रास करता सगळे बडबड करता बोबां मारता आतां पांय माय तेज्या भुरग्याक येता अरे बाबा भुरग्या म्हज्या मातशें चड त्रास करिनाका जेजू तुजे पासत मेलो ताणें रोगत वारोयलें आतां तूं सगळें सांगतोस त्या भुरग्याक तें भुरगें मस्ती करता तें बंद करतलें जेजून ताजे पासत मेला म्हणून ना तर त्या भुरग्याक तुमी सामक्या जाग्यार दवरूंक जाय जाल्यार पळय तुमी जाग्यार दवरतले त्या भुरग्याक हांव तुमकां विचारता एक ल्हान भुरगें आसा ताणें बातीज घेतला ते सगळे आमी म्हणटा न्ही नवी रचना जावन बातिजमा व्हरली आतां भुरगें ल्हान आसा 5-6 वर्साचें खूब गडबड करता घरान मस्ती करता आनी पांय माय कितले त्रास दिता आनी पांय माय बरी पांय बरो पांय बाबा अशें गडबड करिनाका जेजू तुजे पासत मेलो ताणें खुर्सार तुजे पासत रोगत बारोयलें तूं मातशें बरें जा तें भुरगें बदलतलें ना ना म्हणटच त्या भुरग्याक जाग्यार घालूंक जाय जाल्यार सामकें मस्ती करिना नाका जाल्यार आमी कितें करूंक जाय जाग्यार अंडरस्टँडिंग उतराचें अंडरस्टँडिंग and born of the spirit holy spirit teach करता ब्रदर जो तूं ल्हान आसतना तूं 5 वर्साचो आसा तुजी माय तुका देवाचें उतर बायबल उक्तें करून तुका सांगलेलें की खुर्सार जेजू मेलो म्हणून तुका अंडरस्टँडिंग दिल्लें म्हज्या ना, मायन ना, कितें ना. केलें जाणाय म्हज्या डॅडीन आनी मामीन कितें केलें जाणाय व्हडली बोडी हाडली एक व्हडली बोडी हाडली आनी म्हाका सांगलें तूं आनी मस्ती करशील जाल्यार तुका बरो मार दितलो
आनी पोत्तून म्हाका आनी गरज जाल्ली मस्ती करपाक. हांव तुमकां विचारता एका ल्हान भुरग्याक आमच्यान सांगूंक अरे बाबा तुजे पासत जेजू मेलो, ते ल्हान भुरगे पळयतले जेजू मेलो आनी पोत्तून बडबड करतले, होय की ना? पूण त्या भुरग्याक आमी सांगीत जाल्यार तूं मस्ती करशी जाल्यार तुका वाणाचो मार पडटलो, बोडयेन तुका मार पडटलो. आतां ताका भिरांत आहा त्या बोडयेच्या बोडयेचो मार पडटलो म्हणून, आनी आतां ते भुरगे असलोच बडबड करिना, होय की ना? तुम्ही समजतात हांव कितें म्हणटा? तेच भाशेन जेजू येवच्या पयलीं आमी सगळीं त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आसली, त्या ल्हान भुरग्या भाशेन. आनी देखून जेजू येवच्या पयलीं मोइसेसाचो कायदो आसलो आनी मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे तांकां अशें करूंक जायल्लें, तशें करूंक जायल्लें, अहें कर, तहें कर, हांगा बस, तें कर, तें कर. आनी ते जो कायदो आसलो त्या कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय आसलें, कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर नासलो. जेजू अजून येवंक नासलो संवसारांत, तो खुर्सार वचोन मरोंक ना आमचे पासत, आनी त्या उपरांत पवित्र आत्मा आमचे भितर जिवंक पावंक नासलो. देखून तो कायदो दिल्लो आनी तो कायदो एके भाशेन एक बडी आसली ती लोकांक इस्रायलाच्या परजेक. ते कायद्या प्रमाणे चलोन आसली जाल्यार तांकां बडगणीन घालताले, तांकां त्रास पडटाले. आतां ह्या दिसांनी आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकना, हें जायना तें जायना, आमकां एक बडी देव आमकां एक बडी घेवन मागता. हांव तुमकां विचारता, आमी जेन्ना कायदो करिना देव आमकां एक बडी घेवन मागता? कित्याक मारिना? कित्याक आतां जेन्ना आमी ल्हान भुरग्याक आमी मारता, पूण जेन्ना एक मनीस व्हडलो जाता 15 वर्साचो, 16 वर्साचो, 20 वर्साचो, पण ताका कितें सांगूंक जाय जाल्यार तूं ताका बडी घेवन सांगचो नाय, कित्याक आतां ताका सजमणी आहा. ताका सजमणी येता, ताका सांगूंक जाता अरे बाबा जेजू तुज्या पासत मेलो, ताणें आपलें रोगत भारयलें, आतां तुजें जिवीत बदल तूं कित्याक जाणय तुवें कितले कोश्ट दोग जेजून भोगले. आतां त्या भुरग्याक त्या मनशाक आतां सजमणी आहा, कित्याक तो आतां व्हडलो जाला म्हणून. तेच भाशेन आतां आमी जेन्ना ह्या नव्या पराराची भुरगीं आसा, जेजूक आमचो सोमयाक धनी मानलो तेन्ना आनी आमकां सजमणी मेळ्ळी की जेजून आमचे पासत इतलें रोगत भारयलें, पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी पवित्र आत्मा आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. आमकां बडयेची गरज ना, कित्याक पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान आमकां तें उतर कोळीत करता आनी आमकां म्हणटा तुजें जिवीत बदल, त्या पातकान जियेनाका, आतां तुजें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे तुज्या जेजू जें बरें केलां ताज्या प्रमाणे तुजें जिवीत तुजें सारपाचें. आयकतात तुमी? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या पराराची भुरगीं आसा, आमकां कायदो ना, आमकां एक पवित्र आत्मा आहा, आमकां देवाची कृपा मेळटा, देवाचें उतर आसा आमच्या कडेन. भाव भयणीनो, कृपा म्हणजे कितें? आमी कोणाक विचारलें जाल्यार अरे बाबा को हाय तूं? देवाचे कृपेन हांव बरो आहा आमी म्हणना. कितले फाटी आमी म्हणटा देवाचे कृपेन आमी सगळ्या बरें, तुज्या मागण्यांनी देवाच्या कृपेन आमी बरीं आसा. ही देवाची कृपा म्हणजे कितें? कृपाचो अर्थ म्हणजे कितें? आठवी वडीन आमी आठवी वडीन वचया, आमी आठवी वडीन वचया, आमी आठवी वडीन वचया. एफेसकारांची चीट, एफेसकारांक चीट. Brother, internet is disturbing, isn't it? Yes, इंटरनेट कोणाचें? मुझे इंटरनेट Voice break Hello, जाता. hello. Yes, brother. होय ब्रदर. हे इंटरनेट आनी कितें करता काय फेस्तां. Video off kor, brother. Let's see how you go. Okay. Bore. Is it better now? Yes, brother. Praise God, praise God, praise God. Bore.
सोयी वोड जातकूच आम्ही 8वी वोड पासून आम्ही वाचूया. सिस्टर मातशी वाचताय म्हाका? येस. वाच. आमच्या पातकाक लागून जेजू क्रिस्ता तेनी हांव नको कित्याक चेंज जायना नको हांव. ओके, आता वाचूंक जाता तुका? ना येवंक आयले. ओके, वाच. जेजू क्रिस्ता सोवे ताच्या वांगडा देवान आमकां पुनर्जीवन केल्यांत आनी ताच्या वांगडा आमकां स्वर्गार बसयल्यांत. जेजू क्रिस्ता सोवे आमचे थंय देवान आपलें बरेपण दाखयलें. फुडले काळा युगान ताणें आपली अप्रिमीत दयाळाय परगट केली. आता 8वी कारण स्लो वाच. 8वी वोड मातशी स्लो वाच. येस ब्रदर. कारण देवाच्या दयाळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सणवण मेळ्ळ्या. कारण देवाच्या दोळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. भाव भयणीनो, हें जें उतर म्हणटा देवाच्या दोळायेन, देवाची दोळाय ही कितें? दोयाळाय. करेक्ट? दयाळाय. येस. देवाची दोळाय हाचो अर्थ कितें? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ देवाची दोळाय? God's kindness. काकूत. देवाची काकूत, देवाची कुरपा. भाव भयणीनो, तुम्ही सगळीं जाणून की जेन्ना आमी ल्हान आसतालीं, आमी इस्कॉलान आसलीं, आमकां पास जावपाक कितले मार्क्स जाय आसले? 2-3. 100चे पेपर आसले तर कितले मार्क्स जाय आसले? 35. करेक्ट? 35. म्हाका अजूनय याद आसा. 35. समजा म्हाका त्या सब्जेक्टान म्हाका 33 मार्क्स मेळ्ळे. 33 मार्क्स मेळ्ळे. म्हाका पास जावपाक कितले आनी मार्क्स जाय? 2 मार्क्स. 2 आनीक जाय. तर म्हजी टिचर कितें करता? ती म्हाका फेल करता, होय की ना? टिचर आमची कितें करताली? आमकां फेल करताली ती. फकत म्हाका 2 मार्क्स जाय पास जावपाक. टिचर कितें करताली? ती म्हाका दोळाय दाखयताली. एक्स्ट्रा मार्क्स घालता. ती म्हाका होय. कुरपा दिताली. आनी कितें करताली? तिचो 33 + 2 घालताली आनी 35 मार्क करून म्हाका ती पास करताली. होय की ना? होय की ना? म्हणटोच येस ब्रदर. आमची टीचर आमकां दोळाय, कुरपा, होय. दोयाळ, ती दोयाळ आसली आमचे कडेन आनी ती आमकां ती दोळाय दाखोवन आमकां ती 2 मार्क दिताली. म्हणजे ही दोळाय पोतून मातशी म्हाका पोतून म्हणून म्हाका तें सारकें जायना म्हणून दोळायेन. ओके, आता हांव तुमकां विचारूंक सोदता. ओके, दोयाळ आमी म्हणटा देव दोयाळ. हांव विचारता तुमकां, ज्या आतां समजा हांव एक स्टुडंट आहा, म्हाका 33 मेळ्ळ्या म्हणटच म्हाका 2 मार्क दिवन टीचर पास करता. समजा म्हाका 98 मार्क्स मेळ्ळे त्या सब्जेक्टान, मॅथ्सान म्हाका 98 मार्क्स मेळ्ळे. म्हाका 100 मेळोवपाक 2 मार्क्स जाय. टीचर म्हाका दोयाळ जातेली आनी 2 मार्क दितली आनी म्हाका 100 करतली? ना.
ना कित्याक जाय ती म्हाका 2 मार्क आनी सुबेज दिवन म्हाका 100 करची ना? हांव तुमकां विचारता. कित्याक ऑलरेडी ऑलरेडी पास जायन फुडें 98 हा. पडले न्हू. कित्याक? ऑलरेडी पास जायन फुडें हा. दोळ्याक दोळ्यार जावपाक हांवें फेल जावंक जाय तेन्नाच म्हाका 2 मार्क होय. मेळटा, होय की ना? पूण जेन्ना म्हाका 98 मार्क्स मेळल्यात म्हाका कसलीच हांव फेल जायना. हांवें ते 2 मार्क जे चुकल्यात ती म्हजी चूक. पूण हांव फेल जावचो ना. पूण म्हाका 2 मार्क आनी सुबेज दिवपाची गरज ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी ह्या संवसारान येता, आमचो जोन घेता, आमी सगळीं फेल जावन ह्या संवसारान येता. कित्याक आदामाच्या पातका वरवीं आमी सगळीं देवा वजीर फेल जाल्या. आयकतात तुमी? येस ब्रदर. केन्ना आमी चिंता आतां फुडें सांगूंक सोदता ते तुमकां एक शॉक जातलो. कित्याक आमकां ल्हानसान शिकयल्यान आनी देखून तुमकां जे हांव आतां फुडें सांगूंक सोदता ते मातसो तुमकां शॉक जातलो. तुमी तयार आसात आयकपाक? येस. होय. बरें, आयकात होय आयकात ब्रदर. आयकात. जेन्ना म्हाका 33 मार्क्स मेळ्ळे, टीचर म्हाका दोळ्यान ती म्हाका 2 मार्क दिता आनी म्हाका पास करता. कित्याक हांव फेल जाल्लो म्हणून ती म्हाका पास करूंक म्हाका ते 2 मार्क दिता. जेन्ना म्हाका 98 मार्क्स मेळ्ळे, म्हाका 2 मार्क सामके 100 मार्क्स मेळपाक जाय तेन्ना ती म्हाका 2 मार्क दिना. कित्याक ती चूक हांवें आदारल्या, पूण हांव फेल जावचो ना. हांव ऑलरेडी पास जाला, बरे मार्क मेळ्ळ्यात म्हाका. पूण सगळो लोक जो ह्या संवसारान येता तो फेल जावन येता. तांकां 35 मार्क्सच्या सकयल सगळ्यांकूच आमी ह्या संवसारान आमकां 35 मार्क्सच्या सकयल मेळटा. देखून आमी सगळीं फेल जाता आनी देखून आमकां गरज देवाची दोळ्यालाय. देवाची दोळ्यालायची गरज. कित्याक आमकां देवाची दोळ्यालाय मेळना जाल्यार आमी केन्नाच पास जावची ना. आनी भाव भयणीनो, आमकां ल्हानपणान शिकयलां की आमी सगळीं बरीं मनशां म्हणून. कित्याक आमी मिसाक वेता, आमचो बायबल वाचता, आमचो दिसपट्टो तेर्स कोत्ता, आमी नोयनां कोत्ता, आमी फेस्ता दिसा व्हडल्या मिसाक वेता, आमी कोणाचें वायटपण करिना. देखून सगळो लोक सजमता की आमी ते 98 मार्क्स घेतल्या म्हणून आमी बरीं मनशां म्हणून आमकां देवाची दोळ्यालायची गरज नाका. आमी सगळीं बरीं मनशां म्हणून. देव खुर्सार मेलो तो फकत पातक्यांक मेलो. आमी पातकी न्हय, आमी बरीं मनशां. आमी सगळें बरें कोत्ता. आमी बायबल स्टडी घेता. बुधवारा दिसा आतां इतली लेट जाल्या. आमची सिस्टर मारिया जाणो आतां तिचो टायम जालो आतां रातचो थंयसर वता. पूण ती आतां येता आनी आमी सगळीं जीं आयल्या आमी सगळें आमी बायबल स्टडी घेता म्हणून आमी मागणे कोत्ता, आमी घोवायकी दिता म्हणून आमी सगळें बरें कोत्ता म्हणून आमकां गरज ना देवाच्या दोळ्यालायची. कित्याक आमी सगळीं बरीं मनशां. पूण जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा की आमी सगळीं पातकी आनी आमकां देवाच्या दोळ्याची गरज, कित्याक ताची दोळ्याय आमी केन्नाच आमकां ती दोळ्याय मेळना जाल्यार आमी केन्नाच सोडवण आमकां केन्नाच मेळची ना. पोत्तून आमी 8वी वड वाचुया. सिस्टर मातशी पोत्तून वाच 8वी वड. कारण देवाचीच दोळ्यालायन बावार्ता उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आमकां सोडवण कोई मेळ्ळ्या. ताचे दोळ्यालायन. ताचे दोळ्यालायन ना, आमकां ताच्या दोळ्याला आमकां सोडवण मेळना. उद्देशी ब्रदर जो मातसो पोत्तून म्हण. उद्देशी ना, तुवें डिस्क्वॉलिफायड जालोय. कोण म्हाका जावं पावता? ताच्या कोश्टा मोरणांतल्यान. ना त्याचे सोतमान न्हू. ना 8वी वड पोत्तून वाचा. तो जबाब 8वी वडील दिला. कारण देवाचेच दोळ्यालायन
भावाचा उद्देशी तुमका सोडवून मेळ्ळ्या. Grace through faith. भाव भयणीनो, आमकां सोडवण फकत देवाच्या दोळ्यान मेळोंक ना. आमकां सोडवण फकत भावार्था उद्देशी मेळोंक ना. आमकां सोडवण मेळल्या देवाच्या दोळ्यान आनी आमच्या भावार्था उद्देशी. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. तुम्ही केन्ना तुमच्या घराक शिमीट घाल्या? जर वणटीक केन्ना शिमीट घाल्या? कोणे तुम्ही पळयला घरात केन्ना कोण शिमीट घालता तो? होय, चोयला. चोयला. ओके, व्हेरी गुड. चोयला. म्हाका एक सांगात तुम्ही, जेन्ना ते जे माना येतात काम करपाक घरात, ते फकत रेंव घालतात वणटीचेर, फकत शिमीट घालतात? कितें घालतात ते? रेंव आणि सिमेंट. रेंव आणि शिमीट. व्हेरी गुड. त्याच्यान फकत रेंव घालूंक जायना, त्याच्यान फकत शिमीट घालूंक जायना, ताका रेंव आणि शिमीट मिक्स करची पडटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां सोडवण मेळोवचे खातीर आमकां जाय देवाची दोळाय, देवाची कृपा. देवाची दोळाय म्हणजे देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड. आणि जेन्ना देवान आपले सगळे केला जेजू वरवीं कुर्सार, तो आमचे पासत मेला, ताणे आमचे पासत रोगत बारयला, तेन्ना ताणे आमकां आपची कृपा दिल्या, ताणे आमकां दोळ्या दाखयल्या. पूण ती दोळ्या म्हाका फावो जावच्या, म्हाका जाय भावार्थ जे जेजून घडलां, आनी त्या भावार्था वरवीं आतां म्हाका जे जेजून दोळ्यान दाखयलां, ते म्हज्या भावार्था वरवीं म्हाका ती सोडवण फावो जाता. आयकतात तुम्ही? भाव भयणीनो, आमी कितले पाटी सजमता. आयकात बरे भाशेन. आमी कितले पाटी सजमता. कोण आमकां सांगत जाल्यार, अरे बाबा तूं को हाय रे? अरे तुज्या मागण्यांनी आनी देवाचे कृपेन हांव बरें आसा. रॉंग आन्सर. रॉंग आन्सर. कित्याक भावा, आमी देवाच्या दोळ्यान आनी म्हज्या भावार्था वरवीं म्हाका सगळें बरें फावो जालां. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार आनी म्हाका कसलोच फायदो ना. देवान सगळें घडोवन हाडलां. आतां आयकात बरे भाशेन, आयकात बरे भाशेन. ह्या संवसारान खूब लोक आसा, खूब लोक आसा, तांकां भावार्थ आसा. पूण भावार्थ कित्याचेर आसा? भावार्थ आपल्या कामाचेर, आपल्या कोल्ल्याचेर, आपल्या बऱ्यापणाचेर तांकां भावार्थ आसा. कितलो लोक आसा तो म्हणटा, हांव आतां खूब काम करता इगोर्जेन, हांव खूब वावुरता इगोर्जेन, हांव खूब बांक साफ करता, जे सगळे जे कुरीस आसा ताका बरें क्लीन करता, पेंट मारता, आमच्या पाद्रीक खूब आदार दिता, हांकां भिकाऱ्यांक जेवण दिता, आमची जी सर्वीस आसा, आमची जी लिटर्जी आसा, सगळें काम करता. आनी देखून हांव सगळें बरें करता म्हणून देव म्हाका बेसांवांनी बोगता. तुमकां कितें लागता? हो जबाब सारको ना. तर कसलो जातलो? म्हणजे आतां आमी एक कोत्ता जाल्यार हे सगळें बंद करपाचें ना. तर जबाब कितें सिस्टर? सामको म्हाका जबाब सांग. एक्झॅक्टली म्हाका कितें करपाचें आमी? आमच्या बरे कामाक लागून न्ही, पूण देवाच्या भावार्थान आनी देवाच्या दोळ्यान आनी आमच्या भावार्था उद्देशी. म्हणजे आतां हांवें तुका सांगलें आमी इगोर्जेन काम करता, बरें करता, भिकाऱ्यांक पयशे दिता, हें करता तें करता, तेन्ना भावार्थ आमच्या कोन्याचेर आसता, वय की ना? जेन्ना आमी देवाची दोळ लायन आमी तो भावार्थ्या उद्देशी आमकां ती सगळें बरें फावो जाता, ताजो अर्थ कितें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? कोण म्हाका समजूंक पावता? कोण म्हाका सुजमणी दिवंक पावता ह्याचे वयर? आतां हांवें ऑलरेडी सुजमणी दिली की आमकां जाय भावार्थ, पूण आमकां देवाची दोळाय जाय, देवाची कृपा जाय. कित्याक शिमीट आनी रेंव मिक्स करिना जाल्यार आनी शिमीट मारीत जाल्यार ती रेंव पडटली, फकत शिमीट ती गोल्ड क्रॅक जातली आनी सगळें फुट्टलें. पूण जेन्ना शिमीट आनी रेंव मिक्स करून आमी शिमीट मारता तेन्नाच ती घोटाय आसता. तेच भाशेन आमी आमच्या ओके गोंय म्हणया आमी, तुम्ही केमिस्ट्री शिकल्यात, वय की ना?
केमिस्ट्री आम्ही शिकल्या इस्कॉलान शिकल्या देखून हांव शिमीट आनी रॉची खबर दिल्या पूण सॉल्ट म्हणल्यार कितें सोडियम क्लोरायड तुम्ही आयकलां सोडियम क्लोरायड म्हणजे सोडियम क्लोरायड आता सोडियम क्लोरायड म्हणजे कितें कॉमन सॉल्ट मीठ तें पूण मीठाक दोन केमिकल असतात सोडियम असता आणि क्लोरीन असता आम्ही फकत सोडियम म्हणून घालीत जाल्यार आमच्या जेवणान तें आमकां बरें जातलें फकत एकूच घालीत जाल्यार आमकां आमच्या जेवणाक बरें जातलें तें सोडियमूच घालीत जाल्यार ना ना आमी फकत क्लोरीन घालीत जाल्यार तें बरें जातलें दोनूय ना. बरोबर करूंक जाय. सोडियम आणि क्लोरीन एकूच घालीत जाल्यार ते आमकां आमच्या जेवणाक मिक्स जातलें पूण जेन्ना सोडियम आणि क्लोरायड मिक्स जाता ते मीठ जाता सोडियम क्लोरायड आता आमच्या जेवणाक ती रूच हाडटा आणि आमकां बरें फावो जाता होय की ना होय तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमचो भावार्थ जेजूच्या उतराचेर जेजूचे उतर म्हणजे जेजूची कृपा जेजू देवाची दोळाय जेजूचे उतर आणि आमचो भावार्थ जातकूच मिक्स जातकूच तेन्नाच आमकां सोडवण फावो जाता आयकतात तुमी आमकां देवाचे brother. कसलें बरें जाय जाल्यार आमकां जाय देवाचें उतर म्हणजे देवाची दोळाय देवाची कृपा आणि आमचो भावार्थ म्हणजे आमचो जबाब त्या उतराक कित्याक आमी त्या उतराक आमी पाळ दिना आमी तें उतर आमच्या जिवितांत पाळिना आमी फकत म्हणटा आमी मागणे करता पूण त्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरिना आमकां कसलोच फायदो ना हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता तुमकां उदाहरण दिता आतां समजा म्हाका कसलो एक बॅड रिपोर्ट आयलो हांव दोतोरा कडेन गेलो म्हाका खोंकली येता म्हाका कितें दूख आता म्हज्या काळजान दूख आता हें तें आनी दोतोरा कडेन वेता आनी दोतोर म्हाका सांगता अरे बाबा तुका तुज्या काळीज मातशें हें जालां तुजें टुंग टुंग जालां हें जालां तें जालां तुजें ऑपरेशन करूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय आतां तें आयकतूच म्हाका कितें जाता आनीक टुंग टुंग जाता होय की ना भिरांत येता होय जेन्ना दोतोर आमकां ही खबर सांगता की तुजें काळीज हें जालां हें ऑपरेशन करूंक जाय हें करूंक जाय कोरोना आनी सगल्यो सगल्यो वस्तू सांगता व्हडली उतरां उलयतात आतां म्हाका भावार्थ येता कितें जाता म्हाका भिरांत भिरांत येता करेक्ट म्हाका भिरांत येता कित्याक ही खबर जी आयकता हांव ही म्हाका खूब भिरांत हाडटा पूण देवाच्या उतरा कडेन वेतोस हांव म्हाका कितें घडटा जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचता आनी हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चलता तेन्ना कितें घडटा गोठाय बरें हें उतर आमी वाचुया हें उतर वाचुया आमी हें उतर आमी वाचुया एक मिनीट ओके हे उतर कितें म्हणटा सिस्टर मातशी वाच म्हाका पळोवया प्लीज येस ब्रदर खुर्सार ताणे आमचे पातकाचो बार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणे अशें केलें ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत ताच्या गायांनी तुम्ही बरी जाल्यांत आतां आयकात बरे भाशेन हें जें उतर आमी वाचलां पेद्रूची पयली चीट दुसरो अभिस्फोर वड 24 ते कितें म्हणटा ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या कोणाच्या गायांनी जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या जेजून जें केलां आमचे पासत तें जाता देवाची कृपा देवाची दोळाय आमी आमच्या पातका पासत आमी खुर्सार वचोंक जाय आसली पूण कोण खुर्सार गेलो आमचे पासत जेजू गेलो आतां जे जेजून भोगले आमचे पासत
ती जावन आसा देवाची दोळाय, देवाची कृपा. देवाचे उतर जावन आसा देवाची दोळाय, देवाची कृपा. आता म्हाका ती पेकोणी फावो जावंक जाय जाल्यार म्हाका जाय म्हजो भावार्थ. म्हणटच आता म्हजो भावार्थ ह्या देवाच्या उतराचेर जेन्ना हांव म्हजो ह्या उतराचेर भावार्थ दवरता तेन्नाच की म्हाका ती पेकोणी म्हाका फावो जाता, बिरान पयस पेता. आनी आता भावार्था वरवीं म्हाका ती पेकोणी फावो जाता. तर हे देवाचें उतर जावन आसा देवाची कृपा, देवाची दोळाय. पूण म्हाजो भावार्थ म्हाका ह्या उतराचेर भावार्थ जाल्यार तो म्हजो जबाब कितें आसतलो? हे देवाचें उतर जावन आसा देवाची दोळाय, देवाची कृपा. देवाची कृपा, देवाची दोळाय एकूच. आता देवाचें उतर आमी जे वाचलां, आमी सजमणी मेळला अभ्यासकारांक दुसरो विस्वोर वड 8 तो म्हणटा देवाच्या दोळ्यान आनी आमच्या भावार्था उदेशी आमी कितें जालां आमकां आमचें नांव जालां, आमकां ती सुटका मेळला, आमकां ते साल्वासा मेळला, आमकां सोडवण मेळल्या. आता जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या, रिपोर्ट वायट म्हणटा, दोतोरान सांगलां हें जालां तें जालां, सगळें म्हज्या मनान कितलो म्हाका दुबाव आयला, कितली बुरांत आयल्या. पूण आतां भावार्था वरवीं म्हाका जे जेजून दोळाय दाखयल्या ती फावो जावंक जाय जाल्यार म्हाका जाय भावार्थ त्या उतराचेर. तर म्हाका भावार्थ आसा जाल्यार म्हजो जबाब कितें आसतलो? हांडा उदर कितें? म्हजो कितें जबाब जातलो? तुमच्या फुड्यान देवाचें उतर आहा, देवाची दोळाय आहा, देवाची कृपा आसा. आता म्हाका जाय म्हजो भावार्थ कितें म्हणटलो? म्हजो जबाब कितें जातलो? जेजूच्या गायांनी बरो जालो मग. तू जेजूच्या गायांनी बरो जालोय म्हणटस तू आता कसलो जबाब करतलो जेजूक? आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका कोणी मेवली. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका म्हजी पेकोणी मेवली. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, हांव तुमकां आयज कितें शिकोवंक सोदतां? पळय आमी जाणो की देवाचें उतर जावन आसा देवाची दोळाय, देवाची कृपा. देवाचें उतर जावन आसा देवाची कृपा. आमी कृपा कितें तें हांवें सजमलें. जो फेल जाता ताकाच कृपा फावो. ज्या मनशाक 98 मेळ्ळ्या, ज्या भुरग्याक 98 मेळ्ळ्या ताका कृपाची गरज ना, तो पास जालो ऑलरेडी. पूण आमी सगळीं जेन्ना ह्या संवसारान येता आमी फेल जाल्ली आसा, कित्याक त्या आदामाच्या पातका वरवीं आमी फेल जाले. आमी सगळीं पातकी. देखून आमकां जाय गरज देवाच्या जेजूच्या सरवणीची. देखून ताचें उतर म्हणटा खुर्साद ताणें आमचे पातकां भायर आपल्या कुडीन उबारून घेतलो. खुर्साद ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. आमी आमच्या पातकांचो भार आमी घेतला, जेजून घेतला. जेजून घेतला जाल्यार ती जावन आसा देवाची दोळाय, ती जावन आसा देवाची काकूट. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? आमी भोगूंक जाय आसले आमच्या पातकां पासत देवान जेजू वरवीं ते खुर्सार आमचे पासत केले. आनी आता जेन्ना ही बरी खबर, देखून शुवर्तमान म्हणजे कितें? बरी खबर. जेन्ना पाद्री केन्ना मिसाक वाचता तो म्हणटा हे जेजूचे शुवर्तमान. हो म्हणटा ही देवाची, ही जेजूची बरी खबर. इंग्लिशीन कोणे म्हणटा दिस इज द गॉस्पल ऑफ द लॉर्ड, कोण म्हणटा दिस इज द गुड न्यूज ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द वंडरफुल न्यूज ऑफ द लॉर्ड. कित्याक जे आमकां फावो जावंक जाय आसलें आमच्या पातका लागून जेजून आमच्या पासत ते खुर्सार ताणें तें भोगलें. आनी आतां तो आमच्या जाग्यार खुर्सार मरोन आमची पातकां घेवन, आमची पिडा घेवन, आमचे कश्ट घेवन, आमचे शिराप घेवन, आमचे भिकारपण घेवन, आमची लॉस घेवन आमकां जे फावो जावंक जाय आसलें ताणें घेतले खुर्सार. आनी ना आमचे मरोन तो खुर्सार मेलो.
ते जावन आसा देवाची डोळाय, देवाची कृपा. आणि आता जेन्ना त्या उतराची म्हाका सोजमणी मेवता आणि आता हांव जे जेजून म्हाजे पासत केला ताचेर हांव बावार दवरता, तेन्ना हांव फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिता. तो जावन आसा म्हजो बावार. आणि आता देवाची दोळाय आणि म्हजो बावार्ता वरवीं म्हाका सगळें जे जेजून घडलां ते म्हाका फावो जाता. Hallelujah. Praise God. आणि भाव Thank you, म्हणटलो, Jesus. हांवें फकत तुमकां पेकोणी वयर आतां एक स्क्रिप्चर दिलो. आतां पळयात तुमच्या जिवितान, आमच्या काजारा जिवितान आमकां भुरगीं जाय जाल्यार, आमकां पयशे जाय जाल्यार, आमकां कितलें बरें जाय जाल्यार देवाच्या उतरान आमकां देवाची दोळाय ऑलरेडी बरोवन दिल्या. आमकां फकत जाय त्या देवाच्या उतराची सोजमणी. जेन्ना त्या देवाची उतराची सोजमणी आमकां मेवता, आता आमच्या भावार्था वरवीं म्हणजे आता म्हाका त्या उतराची सोजमणी मेवल्या म्हणून हांव आतां कितें करता, हांव त्या भावार्था वरवीं चलता. हांव तुमकां आनी एक एग्जांपल दिता. आयकोंक तयार आहात तुमी? Yes. लुकाची 6वी चीट ऐका. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. बरें, Thank you, Thank you. Jesus. आम्ही वाचूया. ही वाट वाचूया. सिस्टर मातशी वाच. Yes. 6:38. Yes, brother. दियात आणि तुमकां देव दितलो. सिस्टर तू कितें वाचताय? दियात आणि देव तुमकां दितलो. घेयात आणि देव दितलो. हात फुडें करात आणि तुमकां देव दितलो. तू आनी कितें म्हणटा दियात आणि देव तुमकां दितलो? तू खिची बायबल वाचताय सिस्टर? दियात. सिस्टर तू खिचो बायबल वाचताय? दियात हे आनी कितें? हांव म्हजे हात फुडें करता आणि तेन्ना म्हाका देव दितलो. तू म्हणटाय दियात आणि देव दितलो. हे आनी कितें वाचताय तू सिस्टर? Argan. Jesus. Praise God. पुढे वाच. नो प्रॉब्लेम. बरें चिकार माप दामून चेपून हालोवन आणि ओतोसोर सुयेन भरलेले देव तुमचे उटेंत घालतलो. कित्याक जे मापान तुम्ही दुसऱ्यांक दितात तेच मापान देव तुमकां दितलो. Amen. प्रेज गॉड. आता हे जे लुकाचो 6वी वड 30 आणि 8 कितें म्हणटा? दियात आणि तुमकांय देव दितलो. ही देवाची दोळाय, हे उतर देवाची काकूत. आता सगळी मोनी जाली. तुम्ही म्हणतात अरे बाबा म्हाका जाय आणि तू म्हणटा दियात. कितें देवाचे उतर? हे कोण किचो बायबल हाडलाय तुवें हांगा आमकां सांगपाक? देवाचे उतर जावन आसा देवाची दोळाय. देवाची दोळाय जावन आसा देवाची काकूत. आता म्हाका गरज हा कित्या वस्तूची? म्हाका जाय गरज पयशांची. म्हाका गरज जाय कितें बांदपाक. म्हाका गरज जाय म्हज्या भुरग्याक इस्कॉलाक धाडपाक, ताची फीस भरपाक. आता म्हाका गरज हा आणि देवाचे उतर म्हणटा दियात आणि तुमकांय देव दितलो. पूण संवसार आमकां कितें शिकयता? घेयात आणि आमच्या हातान आमकां मेळटले. आता आयकात बरे भाशेन. दियात आणि तुमकांय देव दितलो. बरें चिकार माप दामून चेपून हालून आणि ओतोसोर सुयेन भरलेले देव तुमच्या उंटीन घालतलो. कित्याक ज्या मापान तुम्ही दुसऱ्याक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. हांव भयणीनो हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, जेन्ना आमी मागणें केलें जे आमकां पिकोणी जाय तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा ताज्या गायांनी आमची पिकोणी जाली, वय की ना? आनी आमी भावार्था वरवीं म्हणलें आमी आर्गां तुका जेजू
तुझ्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. आमकां आनी कितें करूंक जाय? फकत आमी उतरां उलोवंक जाय. आतां हांवें तुमकां एका दुसऱ्या जाग्यार हाडला. तुमकां आतां गरज कितें? पयशांची कितें गरज आसा तुमकां? कसलें तुमकां कितें बांदूंक जाय? कितें मॉडर्न हाडूंक जाय? तुमच्या भुरग्यांची फीस भरूंक जाय? तुज्या पुताक घालपाक धाडूंक जाय? बोटीचेर धाडूंक जाय? पयशे जाय ताका. आतां देवाचें उतर म्हणटा तुका गरज आहा म्हूण तूं फकत मागणें कर. तूं फकत आर्गां दी. आतां हें देवाचें उतर घे आनी आर्गां दी. जेजू जेजू झाड हांवें तें म्हणजे पोपायचें झाड आतां पयशे दितले म्हाका. फाल्यां हांव फकत मागणें करता. ते पोपाय दिना म्हाका. पोपाय नाका. फकत ते पयशेच घेवन ही झाडार. हें जावन आसा देवाचें उतर. ना. हें म्हजें उतर. देवाचें उतर Yes. म्हणटा दियात आणि तुमकां देव दितलो. आतां म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेळत जाल्या की देवाचें उतर, देवाची दयाळाय, देवाची काकूट कितें म्हणटा तुका जाय म्हूण कितें? तूं फकत दी दुसऱ्यांक. पूण आयकात बरे भाशेन, आयकात बरे भाशेन. आमी कितें करता? जेन्ना नातालांची परब जाता, आमचो बर्थडे जाता, आमचे वेडिंग एनिवर्सरी 25 वर्सां, 30 वर्सां, 50 वर्सां, आमी कितें करता? आमी वेता येशा प्रेमा निकिटन, एक ऑर्फनेजान वेता आनी आमी थोडे पयशे घेता, कितें जेवण हाडटा, कितें तुवाले हाडटा आनी ताका दिता आनी म्हणटा आमी दिता तांकां सगल्यांक. होय की ना? पूण भाव भयणीनो, आयज तान तुमी ही चूक केन्नाच करचे ना. आयज तान हे उतराचे सजमणी घेवन तुमी केन्नाच अशी करची ना. कित्याक गाय? तुमकां जाय सजमणी आमी दुसरे फावटी उलोवया ह्याचे वर. आमी आयजूच उलोवया ओ आमी दुसरे फावटी उलोवया? आयज करया ब्रदर. आयजूच. आयजूच? सिस्टर मारिया न्हिदपाचो टायम जावंक ना सिस्टर मारिया? ना ना ब्रदर करया. म्हाका स्थितीत पडला आमची सिस्टर मारिया. तिका आनी चड उगत करीत जाल्यार ती आनी फाल्यां कामाक वयची ना. ती म्हणटली त्या भावान आमच्या कितलें शर्माव दिलो आनी म्हजी नीट पिड्याड केली म्हणून हांव आतां सजमता की दुसरे फावटी उलोवया. पूण तुमी म्हणीत जाल्यार बाय पब्लीक डिमांड आयजूच करया आमी. करया. ओके, आयकात बरे भाशेन. ओके, देवाचें उतर म्हणटा दियात आनी देव आनी तुमकांय देव दितलो. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. हांवूय ही चूक करतालो. कित्याक म्हाका ह्या उतराची सजमणी नासली. हांव कितें करतालो? हांव गालफान आसलो, बारेन आसतालो 25 वर्सां. आनी जेन्ना आमी नातालांक येताले, आमची सुटी आसताले, आमी सजमताले आमी गालफांक आमकां पयशे मेळटा. आमी येशा प्रेमा निकेतन वेताले, आमी ऑर्फनेजाक वेताले, या भिकाऱ्याक वेताले, आनीक वेताले. आमी कितें तुवाले हाडटाले, कोणाक पयशे दिताले, कोणाक चेक बूक दिताले आनी आमी सजमताले की आमी बरें खूब काम करता हांव. पूण एक दीस म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें, हें जें कोत्ताय न्हू तूं, हें सगळें फकाणां कोत्ताय तूं. फकाणां. हांवें म्हणलें सायबा ही फकाणां कोत्ता हांव? आनी देवान म्हाका म्हणलें तूं फकाणां कोत्ताय. फकाणां म्हणजे कितें? वॉट इज द मिनींग ऑफ फकाणां? मस्करी. ओके. तर हांवें पवित्र आत्म्यान खूब वर्सां उपरांत म्हाका ह्या उतराची सजमणी दिली. आयकात बरे भाशेन. जेन्ना हांव कसलेच पयशे कोणाक दिता, कोणाकूय हांव कितें बरें कोत्ता, म्हाका जाय फकत तांकां पयशे दिल्ले आनी म्हाज्या फाटल्यान म्हाका पोत्तून वर्साच्या वर्सां म्हजी म्हाका वाखाणणी करपाक आनी म्हाका एक लेटर धाडपाक थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका ताची गरज ना. कित्याक जेन्ना ती म्हाका पेपराचेर घालतात, म्हाका एक लेटर धाडटात, ताच्या वण्टीचेर नोटीस बोर्डाचेर दीस ब्रदर हॅज गिवन दीस मनी, दीस ब्रदर हॅज गिवन दीस फूड. लोक थंयसर येता आनी वाचता आनी म्हणटा अरे वा, हो आनी विन्संटान कितले पयशे दिले आनी ताणें हें केलें आनी वाखाणणी कोणाक मेळटा? म्हाका. पूण देवान म्हणलें जेन्ना तूं खंयसर दिताय, तूं फकत तुजें बी घाल, पूण तांकां विचार बाबा म्हाका जाय गरज तुमच्या भुरग्यां बरोबर उलोवपाक, म्हाका जाय तुमच्या म्हाताऱ्यां बरोबर देवाचें उतर सांगपाक, पूण हांव केन्नाच करनालो. फकत तुजे पयशे दितालो आनी तिचरल्यान येतालो. हांव सजमतालो की व्हडली वोस कोत्तालो म्हणून. आनी तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें जेन्ना तूं दिताय, तुजें जें दान दिताय, तुजें जी बी घालताय तें बी घाल
आणि ज्या हातान घालताय तिचो एक मागणे कर आणि त्या लोकांक सांग बाबा म्हाका जाय ह्या जाग्यार देवाचें उतर सांगपाक म्हाका जाय एंट्री मारपाक तिचोर देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक आणि दिवच्या आधी ते पयले सांगून दिवपाक तो लोक म्हणून जो तूं पयशे दिताय तो म्हणीत जाल्यार तुका ना बाबा आमचे पाद्री येतात हांगा आमचे माद्री हांगा बरे काम करतात तुजी गरज ना सांगपाक तूं फकत तुझे पयशे दी तुझे पयशे घे ताच्या हातांतल्यान घे आणि तूं दुसऱ्या जाग्यार वच तितर पयशे तुजे घाली नाका Hallelujah. म्हाका दिसता खूब लोकांक वायट दिसलें तें कित्याक Praise म्हजे God. भाशेन खूब जाणां तुमी असल्यो वस्तू करतात नातालांक चड करून तुमी नेवऱ्यो ज्यो घरा खावपाच्यो आसल्यो त्यो तुमी सदांच त्या येशप्रेमा निकेतान आनी भिकाऱ्यांक दिवपाक तुमी तयार करतात पूण तुमी जाणून की तुमी फकत नेवऱ्यो खावंक दितात ते खातले आनी भायर सुट्टले पूण तांकां देवाच्या उतराची केन्नाच सजमणी मेळची ना देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी कोणाकूच कितें दिता आमचे पयशे कितें आमचो टायम दिता जाय आमकां तिचो तांकां त्या उतराची सजमणी दिवपाक आमकां जाय गरज तांकां जेजू दिवपाक कित्याक गरज आमकां ती वाकाणणी मेळपाक न्हय पूण जेजूक वाकाणणी दिवपाक आमी तांचे आमची वी आर नॉट द सोर्स फॉर देम आमी तांकां पयशे दिवपाक न्हय पूण आमकां जाय तांकां शिकोवपाक की तांकां देव दितलो देव जावन आसा तांचो दिवपी मनीस दिवपी हांव न्ही म्हाका वाकाणणी करपाची गरज ना म्हाका फकत तांकां शिकोवपाची गरज कोय ताका देवा कडसून भावार्थ वरवीं ते आपणावपाक समजतात तुमी हांव कितें म्हणटा तें Amen. भाव Yes, भयणीनो brother. आयज तान तुमी जे आयकतात जेन्ना आमी कुरपेन आमी देवाच्या धोल्यान चलता फकत आमचे कडेन चड पयशे आहात आमकां बोनस पळयलो जाल्यार वा आमकां चड पयशे आमच्या बोल्सान चड आसा जाल्यार ते तुमी कोणाकूच दिनाकात म्हाका दियात हांव म्हणटा म्हाका दियात Praise God. आयकात बरे भाशेन हांवें तुमकां बिश्टेन म्हणलें म्हाका दियात आयकात बरे भाशेन देवान आमकां जें दिलां कितें दिलां तें तुमी पळयात कोणाच्या आमच्या ह्या वेळार एक कोविड चलता खूब लोकांक जेवण ना पूण तुमी फकत थंयसर तांकां जेवण दिलें तांकां कितें बरें शीत केलें बिरयानी दिली हें दिलें तें दिलें मोबायल दिलो हें दिलें पूण तांकां केन्नाच देवाचें उतर दिवंक ना जाल्यार तुमी कांयच करूंक ना ताका कित्याक ते जेवतले खातले मोबायल यूज करतले टीव्ही यूज करतले घरा बरें न्हिदतले आनी मग तो कृष्ण इफेर्नान वेतले पूण तुमी पयशे घातला जाल्यार ताका खरेंच जेजूचे उतराची सजमणी दिल्या तो लोक एक दीस स्वर्गार तिचो दारा कडेन आसतलो आनी तो म्हणटलो तूं आयलाय म्हणून तूं आयलाय आमकां तिचो आनी देवाच्या उतराची सजमणी दिल्या म्हणून आमी आयज स्वर्गार पावल्या कित्याक तुवें तुजें बीं घातलें आमकां सजमणी दिली आनी तेच्या उपरांत आमी तुजे कडेन येवंक ना आमी जेजूशी गेल्या आनी जेजून आमकां सगळें दिवन भावार्थ वरवीं आमी बरें जिवीत चालल्या भाव भयणीनो गरज आमकां या उतराची सजमणी मेळपाक आनी ही उतराची सजमणी आमी दुसऱ्यांक दिवपाक केन्नाच की आमी ही दोळाय जी आमी फावो केल्या देवा कडसून ही दोळाय आमी दुसऱ्यांक शिकयतल्या आनी तांकां भावार्था वरवीं आमी जेजूचे पाटलादार करतल्या जेजूचे शीस करतल्या आनी जेन्ना ते जेजूचे पाटलादार शीस जातले तांकां ही सगळें देवाचें फावो जातलें Amen. 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 Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमकां ह्या जिवितान कसली गरज आसूं आमकां पयशांची Thank you, Jesus. Thank you, brother, for the revelation, for आमच्या the काजरी जिवितान कसलें जावं देवाच्या उतरा कडेन वसोया ते देवाचें उतर कितें म्हणटा तें आमी करुया देवाचें उतर कितें कोर म्हणटा तें जावन आसा आमचो भावार्थ आमचो रिस्पॉन्स आनी त्या रिस्पॉन्सा वरवीं आमी जेन्ना कोत्ता ते सजमणी घेवन तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आनी आमी जी दोळाय देवाची आपणायता आनी जी सोयतीवन जिवीत आमी जियेता ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी तांकां जेजूचे पाटलादार करून तांकां ही सोयतीवन जिवीत जिवन आनी स्वर्गीचें राज भोगोवंक आमी तांकां फावो करता देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ह्या भावार्था वरवीं आनी जेजूच्या दोळायन आनी जेजूच्या काकुतीन आमकां हे सगळें देवाची सरवण आमकां फावो जावपाक आयज आमकां ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावन देवाच्या उतरान आमी शिकोन देवाचें उतर दिसपट्टा जिवितान फकत एक दीस न्हय फकत बुधवार दीस न्हय सदां आतां तुमी हें उतर आयकना
पोतून वसात, पोतून देवाच्या उतरान रिगून रावात, स्वतः रावात, फकत बुधवार दीस न्हय, पूण स्वतः देवाच्या उतरान रिगून रावात आनी देवाचे उतर कितें सांगता तें करात. तेन्नाच की आमी जोयतीवन जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांक पाटलादार करूंक आमी फुडें सरतले. हालेलुया. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Father God. Argan Thank tuka you, Jesus. Jesu. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Argan tuka Hallelujah, Jesu. Lord Jesus. Thank you, Argan Jesus. तुका जेजू मोगडा बापा हांव तुका आर्गां वाखाणली दिता कित्याक तुवें ह्या वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां तुजें उतर तुवें तें सोंपें करून आमकां तें सजमायलें आनी भाव बाबा तुका हांव आर्गां आनी वाखाण दिता तुज्या पुता जेजू पासत पवित्र आत्म्या पासत कित्याक पवित्र आत्मा आमकां ही शिकवण दिता आमकां दाखयता की तुजी दोळाय तुजी खाकूत जी तुवें आमकां दाखयली जेजू वरवीं आमकां ती फावो जावपाक आमी त्या भावार्था वरवीं आमकां जाय ताजो रिस्पॉन्स घेवपाक आमी फकत बसून फकत मागणें करून आमकां कसलेंच फायदो जावचो ना पूण जेन्ना आमी त्या उतराचेर तुज्या दोळ्याचेर तुज्या काकुतीचेर आमी आमचे रिस्पॉन्स करता आमी भावार्था वरवीं तेन्ना भावार्था उदेशी आमकां ती सरवण फावो जाता आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आनी ही सोजमणी दिल्यार म्हणून आमी तुका आर्गां आनी वाखाणली दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन Amen. 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 आमेन आमेन Thank you, Amen. Jesus. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. आमेन आमेन बाबा जो क्लोजिंग प्रेयर कर बाबा. Okay, sister. आर्गां तुका सुर्गीच्या बाप्पा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका जेजू आयच्या दिसा खातीर आमकां सगळ्यांक आयती केल्या पासत आमकां हांव सहयोग दिल्ल्या पासत तुजें उतर आमच्या काळजांनी रिगूंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आर्गां तुका जेजू ब्रदर विन्संटा पासत सिस्टर मारिया पासत आनी जी कोण आयच्या ह्या शिकवणेंत हाजीर आसात आनी जी उपरांत आयकतलीं तांच्या पासत सुम्या जेजू जे तुवें आमकां सगळ्यांक आपल्या उदार मनान उदार काळजान आमकां सगळ्यांक फावो केला जेजू आर्गां तुका जेजू आयचे शिकवणे पासत तुज्या दोळ्यान आनी आमच्या भावार्था उद्देशी आमकां तुवें सोडवून फावो केली जेजू आर्गां तुका जेजू तुजो पूर्ण जेजू आर्गां तुका जेजू आमी पातकांत आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्तान आपलो पासत आमकां आमचे पासत मेलो आमचो मोग करता म्हूण ताणें दाखोवन दिलो आर्गां तुका जेजू ही जी शिकवण आमच्या काळजांत आयज आयल्या ती सुबां फळां इट वील bear fruits in our life, Lord Jesus. आर्गां तुका जेजू आयच्या दिसा पासत ही जी शिकवणी तुवें आमकां फावो केल्या जी आमकां उदार देणी फावो केल्या ती आमच्या ओतम्यांत देसावांनी पयलीं बोल्लोलीं आसात ही आमकां सोजमणी दिल्या म्हूण आनी आयज फुडल्या मिटिंगेक जायतीं गोवायकी येतल्यो म्हूण आमी काळजान सान विस्वास दवरता मागणें करता आमी सुम्या जेजू तुज्या जेजूच्या नांवान आमेन Amen. आमेन 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 Amen. आमेन आमेन Praise God.